आज तुम्ही हातुरलेले आसा. मनोज बाबा आज तुमच्या समोर येयल्लो आसा आमच्या गांवा खातीर हातभार लावपाक. मनोज सरा कडेन हांव मागता 2 शब्द उलोवचे. देव बरें करूं. पयलीं म्हणल्यार संजय म्हाका सर म्हणूं नाका. आमी सदांच सांगत येयले जेन्ना जेन्ना तुमी आमकां सर करतले नाल्यार कोणाकूय सर करतले तो तुमकां तुमच्या माथ्यारूच बसतलो आनी तुमकां चिड्डून उडयतलो. जशें आतां बहुजन समाजाच्या आनी कश्टकरी समाजाच्या नांवाचेर निवडून येयल्लो आमदार हांगल्लो कसो तुमकां चिड्डून उडोवन शहाजहा जाला आनी दोनापावल कितलेशेच करोडांचे महल बांदता आनी हांगा तुमची महलां उडोवन तो थंय आपले महल थंय थाटून आपल्या फॅमिलीक घेवन रावपाचो. सो हेच्या फुडें आमच्या कोणाकूच जावं तो विरेश जावं आमी जावं कोणाकूच आमकां सर म्हणपाची गरज ना. आयज आमी हांगा येयले लेट पावले वर्सान पावले तेका लागून चूक मागता सॉरी मागता तुमच्या कडेन की आमकां ह्या विशयाचेर तितले सिरियसनेस नासले. पूण जेन्ना आमकां कळपाक लागले परते भुरग्यांक विचारले कितें खंयच्या वाटेर हें पावता आनी जे नोटीसी काडले तेन्ना आमकां कळ्ळें की हो विशय खूब सिरियस आहा आनी हांगा खंय ना खंय तरी आमी भागीदार जावपाक जाय. आमच्यान जाता तो हातभार आमी ह्या गांवांक आनी गांवांतल्या लोकांक हो दिवपाक जाय. तेका लागून आमी आयज हांगा येयले. आयज ह्या सरकाराचे षडयंत्र कशें चलता तें सांगता तुमकां. हो सरकार आख्खे गोंय काबार करपाचो आसा. गोंय सगळें विकपाचो आसा. विकपाक चालू केल्लें आहा गोंयकारांक न्हू तर भायल्या लोकांक. व्हडले कोल हब येता तेका लागून रेल्वेचे डबल ट्रॅक जातात. तुम्ही पयला सालसेटान लोक कशे आपले प्रॉपर्टी वाचोवपाक एवरी टाइम ते कोल रेल्वे ट्रॅकाचेर वयतात झगडटात बाबडे. मोपाय तशेंच जाल्ले आहा. मोपा एअरपोर्ट बांदलो एअरपोर्ट जालो आनी रस्तो ना. विचार करा 84 लाख स्क्वेअर मीटर 84 लाख स्क्वेअर मीटर जागो शेतकऱ्यांचो घेतलो. 50% वयर लोकांक अजून 1 रुपया मेळोंक ना. 1 रुपया कॉम्पेन्सेशन मेळोंक ना. कित्याक त्यांच्याकडे कागदपत्रां ना. त्यांच्याकडे त्यांचे डॉक्युमेंट्स ना. ज्या लोकांक डिस्प्लेस केल्ले जे धनगर लोक आसले आमचे जेंची थंय घरां आसली तांकां 100 स्क्वेअर मिटराची घरां बांदून दिली. ते घरांक क्रॅक केले. त्यांचे प्रॉपर्टी त्यांची घरां अजून त्यांच्या नांवार केल्ली ना. एअरपोर्ट तेंच्यांनी बांदलो आनी रोड ना. विचार करा हे कितें करता सरकार. सरकाराक खबर नासली एअरपोर्टार वचपाक रोड जाय म्हणून. सगळे खबर आसता पूण तो सरकार ते सगळे वांगडा दाखयना. ते जर वांगडा दाखयल्ले जाल्यार असो प्रॉब्लेम जावपाचो की सगळे लोक उडपाचे सगळे लोक जागे जावपाचे आनी आंदोलन जावपाचे. तेका लागून एअरपोर्ट पयलीं घेतलो मागीर रोडाक हात घातलो. रोडाक लागून गांवकार बायलां बाबडी रस्त्यार येयली तांकां बडयली तेंचेर केसी घातले आनी तेंचें आंदोलन चेपून उडयलें. सेम परिस्थिती हांगा सेम परिस्थिती. कित्याक अजून मेरेन ह्या सरकारान कोणाकूच खोल्ले जावं नाजाल्यार बोमा जावं खंयच्याच लोकांक हो रोड कसो वयतलो तेचे अलायनमेंट कितें आसलें हें दाखोवंक ना. आमचो सरकार डिजिटल इंडियाचे गजाली करता रोबोटिक्साचे गजाली करता ड्रोन पॉलिसीचे गजाली करता जाल्यार आमचो हो रोड ही हायवे खंयच्यान वयतली हेचे 3D अजून मेरेन आमकां कित्याक दिवंक ना. गेलो रे पास कोण कोण जाणटे गेलो गेलो देवान आशीर्वाद दिला आमकां.
सो सरकार कितें करता हो सरकार तुमकां जी केक आसा पळय ती केक वांगडा दाखयना तेचे पीस दाखयता म्हणजे वांगडा जर ती केक दाखयली तुमकां जाल्यार तुमी भियातले सगळीकडे आंदोलन पेटलेले सगळे लोक भायर सरतले लोक एकठांय जातले म्हणून फ्रॅगमेंट करून इल्ले इल्ले कुडके करून आमकां तो डिवायड करता आनी बोमाय चेंज जाला 3 घरां वयता 4 घरां वयता केले इतलो वेळ केले आनी आतां कितलेशेच लोकांक आख्या वाड्याक नोटीस काडली फुडें कितें जातलें तें अजून खबर ना खोल्ले कितें जातलें तें लोकांक खबर ना जेन्ना सरकार डिजिटल इंडिया म्हणटा जेन्ना रोबोटिक्साचे गजाली करता जेन्ना टेक्नॉलॉजीचे गजाली करता जाल्यार हांगा तेंच्यांनी आमकां 3D करून एनिमेशन करून दाखोवपाक जाय जशें ते अटल सेतू दाखयताले तो रोड खंयच्यान वयतलो कसो दिसतलो कितें जातलो सगळें दाखयताले एनिमेशन ते एनिमेशन तेंच्यांनी आमकां दाखोवपाक जाय आमच्या देवळाच्या वयल्यान फ्लायओव्हर वयतलो देवळाक तेंकोन वयतलो काय देवूळ मोडून वयतलो हें आमकां कळपाक जाय लोकांक आमी पिशे बसोंक ना हांगा अनाडी बसोंक ना एका दिसता सगळे लाचार आहा सगळे गुलाम आहा म्हणून इलेक्शना कडेन 200 500 5000 2000 3000 उडयले की लायफ टाइम 5 वर्सां गुलाम रावतले काय दिसता हांकां आनी हो शहाजा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार थोडे दीस रावा तेजो बंगलो बांदप चालू आसा उदघाटनाक तुमकां आपयतलो जेवण दितलो आनी तुमची घरां नश्ट करतलो आमदार करतलो म्हटल्यार करतलो हांव सांगता तुमकां हेच्याय पयलीं सांगलेलें ह्याच जाग्यार ह्याच सातेरी कडेन रावन सांगलेलें तुमकां जेन्ना आमी भोंवडायल्ले तेन्ना हो आमदार तुमचो कितें तो तेका शिवाजी भाशेन भाशणां करता म्हणून शिवाजी समजू नाका शिवाजी नव्हतो शिवाजी महाराज आसलो तेणी सगळे लोकांक वांगडा घेवन गेल्लो आपल्या रयतेक लागून आपल्या जनतेक लागून तेणे सगळे पॉलिसी केल्ले स्वराज स्थापन केल्ले आनी कितें केलें सारे एका गांवान रोड खंयच्यान वयता तो दाखोवंक शकना बरोच्या बायलांनी म्हटलें हांगाले सरपंच तो सरपंच आयज आमची काकी आसा आमी जेन्ना पंचायतीन गेल्ले बोमाच्या पंचायतीन गेल्ले तेन्ना काकीक मेळ्ळले तेन्ना तिणी आमकां एकटी ती बायल तिणी आमकां सांगलेलें की आमच्या वाड्यार जर कितें करपाक जाय कितें स्किमी सांगपाक जाय ना कितेंय तुमकां प्रोग्राम करपाक जाय आपूण सदांच आसलेले म्हणून आयजूय ती आसा बरें तिका लागून टाळयो जावन आयज हो जो सरपंच आसा तेची स्टेटमेंटां आमी पळयली कशी स्टेटमेंटां 2 दिसांनी चेंज जाली ती देवान फोन घेवची ती देव पळयताच पूण त्या बायलांनी म्हटलें की तेणें साडी घालची म्हणून पूण एक बायलांक ते सांगता ते साडयेचो डिसरिस्पेक्ट करूं नाका हीच साडी न्हेसोन झाशी की राणी ब्रिटिशां वांगडा झगडलेली हीच साडी न्हेसोन मिळावलीची बायलां रस्त्यार बसोन ते विश्वजीत राणेंक लिपपाक लायलो ती मिळावलीचे जे आंदोलन आहा ते सक्सेसफुल ह्याच साडयेन केल्ले आनी हीच साडी न्हेसोन तुमकांय देंवपाक जाय ते साडयेचो डिसरिस्पेक्ट करूं नाका तेची लायकी ना साडी घालपाची तुम्ही तुमकां अंडर एस्टिमेट करूं नाका सदांच आमी आयकता हातीन कांकणां घाल हातीन साडी घाल हे कितें हे म्हणपाक जायना तुम्ही तुमकां अंडर एस्टिमेट करूं नाका दादल्यांकूय सांगता तुम्ही बायलांक अंडर एस्टिमेट करूं नाका जी जी आंदोलनां अजून मेरेन गोंयांत सक्सेसफुल जाले ती बायलांनीच केला आनी हे आंदोलन हांव सांगता की बायलांच करची ह्या काबरालाक जो तोंडान दाट मिनिस्टर आमी म्हणटा तोंडान दाट काबरालाक तेजे तोंड तेजी जीभ कशी पातळ करपाक जाय ती बायलांच दाखयतली बोमाची आमकां अनपड समजतात ते एवरी टाइम आमच्या कडेन खेळटात इल्लो इल्लो कुडको आतां तुमकां कोणाकूच खबर ना की रोड खंयच्यान वयतलो कसो वयतलो सगळे लोक शिकला सगळे लोक मोबायल यूज करता सगळे लोक टीव्ही पळयता सगळे लोक पेपर वाचता पूण अलायनमेंट कित्याक दिवंक ना खोल्ले कितें जातले ते कित्याक सांगना खोल्ले कितें घरां वयतली कितले सर्वे नंबर वयतले फ्लायओव्हर येतलो काय तेजो डम जातले कितें जातले माती घालतले कितें पुरयतले स्टील येतले कितें येतले कोणाक खबर ना जाल्यार कसो हे नोटिसी कशें धाडटा ह्या पेपरार हे नोटिसी कशें सरकार धाडटा जेन्ना मतां मागपाचो टायम येता तेन्ना तुमी दारार येतात भीक मागतात कमळ फुलय म्हणटा फुलय अरे कोणाच्या बापायक फुलोवपाचें कमळ आतां
लोकांची घरां तुम्ही काढतात, कमळ फुलोवपाचे खंय खंय फुलोवपाचे कमळ? बदल दिसता, हय आमकां बदल दिसता. आमची घरां वयता, आमची जमीन वयता, आमची देवळां वयता, आमकां बदल दिसता. हे हिंदुत्व सरकार जे उलयता, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, अरे ते घाटयांची झोपडपट्टी मोडपाक जायना तुमकां, आणि गोंयकारांची देवळां आनी घरां मोडपाक तुमच्याकडे जाता. झोपडपट्टेचे जर उलयले जाल्यार आमी एंटी इंडियन. आमी त्यांच्या पोटार पाय दवरता, घाटयांच्या पोटार पाय दवरता. दंगा जातलो म्हणटा ते, गोवाळ जातलो. आणि गोंयकारांक कितली वर्सां आमी गोंयकार हांगा आसात, आमचो गांव स्थापन केला, आणि हो गांव स्थापन करपाक आमच्या जाणट्यांनी, कितल्या जाणट्यांनी हांगा आपलो घाम गळयला, रक्त दिला, हे कोणाकूच खबर ना. हो गांव असो जावंक ना. ही गांवांची शेतां आदी अशीच जायना. हो गांव बेश्टो वसोंक ना. हेका लागून कितलेशेच पिढ्यान पिढ्यो काबार जाले, तेन्ना हो गांव आमकां मेळ्ळा. हो जर गांव राखपाक आमी जर आयज 2023 जगता आमी लिटरेट भुरगे, आमी जर गांवांतले लोक जे आमच्या जाणट्यान दिला, जर ते राखपाक आमी फाटी सरले, फाटी रावले, घरांत लिपोवन रावले, रस्त्याच्या पलतडी रावले, जाल्यार केन्नाच देव आमकां माफ करचो ना. हे जाणटे आमकां माफ करचो ना. आमी श्राद्ध घालता ते आमच्या जाणट्यांक, माळ घालता. कित्याक? जेन्ना आमी तांकां श्राद्ध घालता तेन्ना आमी चिंतपाक जाय की तेंच्यांनी हो गांव आमकां दिला, म्हणून आयज आमी आसा. कितलेशेच लोकांची घरां जाणट्यांक दिया. 90% तरी गोंयकारांची घरां जी आमी रावतात ते आमच्या जाणट्यांनी बांदलेली. आमच्याकडे कापासतात ना बांदपाक, आमच्याकडे जागो घेवपाक कापासतात ना. आमी विचार करपाक जाय, हो सरकार कसो खेळटा तो. हे आमदार कशे खेळटात आमच्याकडे. तुमचो आमदार स्पेशली आज 4 विश्वेशान सांगले, 4 मिनिस्टर हांगा ह्या फळ्यान ह्याच रोडा वयल्यान वयता, पूण तेका दिसना उलोवपाचें. केलो व्हडलो विशय हो. नरेंद्र मोदीचे ते बीबीसीचेर उलोवपाक तांकां जाता, पूण हांगा जे लोक आमचे मरतात, हांगा जे लोक हांगा रस्त्यार येतात, हांगा जे लोक आयज बेघर जातले, हांगा जे लोकांचे पोट वयतले, तांकां लागून तांकां उलोवपाक जायना. आनी हे जर जायना जाल्यार असेंब्ली जाय कित्याक? कविता म्हणपाक तुमचो एकटो आमदार फक्त कविता म्हणटा आनी न्हिदता, आनी विलेश उठलो की तो उठता. तेका आनी काय कळना. हे लोकांनी विचार करपाक जाय. मोबायल तेच चालले. पयलीं एअरपोर्ट हाडलो, मागीर रोड हाडलो. लोकांक जर आयज दिसता की बाबा ती 4 जाणांची ना 10 जाणांची ना 30 जाणांची घरां वयता, ते पिक्चर न्हू, तो केक न्हू, तो फक्त पेस्ट्री, तो फक्त कट, एक भाग, तो एक भाग. आख्खो गांव वयतलो, आख्खो गांव काबार जातलो म्हणजे जातलो. कित्याक हांगा सगळ्यांक जेटी प्लॅन जाल्ले, आनी ते कोल जेटी जेन्ना येतले तेन्ना तुम्ही लोक मरतले, लिटरली मरतले. कोळसो खावन जसो वास्को आयज लोकांक कॅन्सर जातात, रेस्पिरेटरी डिजीज जाता, सेम दुयेंसां हांगा जातली. तुमकां एक मजा दिसता आसतली, थोड्यांक दिसता आसतलें आमचें कांयच वचना, कोणाचें कांय वचना अशें ना. एक गांव जेन्ना उद्ध्वस्त जाता तेन्ना गांवान वसलेले तुम्ही लोक आहात, हे तुम्ही उद्ध्वस्त जातले तकलेन घाला, फकाणां धरू नाका. आनी हायवे म्हणटा आमी, हायवे कोणाक जाय हायवे? ते कोणाक बांदतात हायवे? आयज तुम्ही आमच्या कोलवाळेच्यान हायवे येयली, येदी व्हडली पत्रां आयली, कितल्या जाणांची घरां गेली, दारगळे गेली, लोक मेले, टेन्शनान काबार जाले, सुसायड पासून केले, सुसायड पासून केला लोकांनी. आमकां दिसता फकाणां एकट्याचे घर वयतले, 2 जाणांचे, पूण विचार करा तेच घर जेन्ना तुमच्या घराचेर येतले तेन्ना कोण भायर सरतलो? तेंका लागून आमी आयज भायर जर सराना, आयज म्हाजें घर वचना, आयज विश्वाचें घर वचना, पूण एक दीस आमचें घर वयतलें. एक दीस हो सरकार आमच्या घराचेर थंयसर बुलडोजर चलयतलो म्हणल्यार चलयतलो. लक्षात दवरा, तुमच्याय घरांचेर. ह्या सरकाराक गोंयकार गोंयांत नाका म्हणून हे सगळें चल्लेलें आहा. कित्याक गोंयकार सगळे कडेन तांकां दिसता डेव्हलपमेंट हाडयता, पूण हे डेव्हलपमेंट, हे डिस्ट्रक्शन. आयज तुमची येदी व्हडली इंडस्ट्री आहा, तेन्ना आमी सांगलेले कितल्या भुरग्यांक हांगा काम आसा, कितल्या भुरग्यांचे पोट भरता तेचेर. आयज आख्खो गांव कामाक वचपाक जाल्लो थंय. कितले जाण पोल्युशन सगळें तुमच्या शेतांनी, पोल्युशन तुमच्या सगळ्या लंग्सान वयतात. तुमची भुरगीं जल्माक येतात तेन्ना हे वयल्या फॅक्टरींतले पोल्युशन घेवन जल्माक येतात. पण आमी ते विचार करिना. आमी चिंतता कितें, म्हाका कितें पडलां, म्हाका कितें हा. हे आंदोलन जर सक्सेसफुल जावपाक जाय जाल्यार खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी, आमी न्हू, खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी, खंयचोच पॉलिटिकल लिडर, खंयचोच एनजीओ तुमकां वाचोवपाक शकना. ही फायट तुमकांच तुमकांच जिखपाक जाय. आमी फक्त तेंको दिवपाक शकता.
डायरेक्ट सांगता आम्ही हांगा पॉलिटिक्स करपाक येवंक ना, आम्ही तुमच्याकडे मतां मागपाक येवंक ना, तुम्ही मतां घाला ना नाका घाला, लास्ट टाइम कितें केलें आयज भोगतात, आमकां परत सांगपाची गरज ना, ते तुमचेर हा. इलेक्शन टायमार पळया, पूण एकूच सांगता, खंयचोच पॉलिटिकल लिडर जे म्हाजे घर वचना, म्हाका ती तळमळ ना, म्हाका दुख्ख ना, कडल्यान गेल्या उपरांत म्हाका दुसरो इश्यू आसतलो, त्या इश्यू फाटल्यान हांव वयतलो. तुमचें कितें? तुमचो गांव वयता, तुमचे घर वयता, तुमच्या गांवांतले एका गांव गोवाचे एका फॅमिलीचे घर उद्ध्वस्त जाता, तेका खंय तरी दुसरे कडेन रिहॅबिलिटेट करताय, सादी गजाल न्हू. आयज तेचेर फाल्यां तुमचेर 100%. कित्याक हांगा जेन्ना कोल हब जाता तेन्ना कोल हबाक हांगा खूब जागो जाय, हांगा ट्रक पार्किंग जाय, हांगा कोळसो दवरपाक जागो जाय, सगळे येता, सगळे भारत सरकाराच्या डॉक्युमेंटान बरयल्ले, हांव सरकार कितलेय नाका म्हणो ना म्हणो सगळे बरयल्ले, डॉक्युमेंटेड प्रूफ हा. लोकांक फक्त हे विशान काडटात, लोकांक फक्त डिवायड करतात. आयज हो कुडको घेतलो, फाल्यां फुडलो कुडको घेतलो, तेच्या फुडलो इल्लो इल्लो करून 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 सगळे काबार करतले. हे सेम आता पंचवाडी शिरोड्या थंयसर लोकांक ऑलरेडी जाला, रोड वायडनिंग करता, तुमची घरां वयता, प्रॉपर्टी वयता, तेजे दुरीक वयता, आनी कितें कॉपेला वयता, देवळां वयता. कोणाक लागून? आमकां लागून. गोंयान आमचे गोंयकारांचे पॉप्युलेशन कितले आनी भायल्या लोकांचे पॉप्युलेशन कितले? आयज बाजारात गेल्यार कोण दिसता? गोंयकार दिसता तुमकां? बसीन गेल्यार गोंयकार दिसता, इंडस्ट्रीन गेल्यार गोंयकार दिसता, आसा खंय गोंयकार? उरला खंय? हे कोणाक? हे जे व्हडले रोड हे कोणाक? हे डेव्हलपमेंट कोणाक? हे डेव्हलपमेंट न्हू, हे डिस्ट्रक्शन. डेव्हलपमेंट असले जाल्यार आमच्या पंचायतीन आमचे सरपंच आसले, पंचायत बॉडी असली ती आमकां घेवन बसतली आसली, आमकां सांगतली आसली बाबा हो रोड खंयच्यान वयता, कसो करया, कितें करया आनी खंयचे मार्ग आहा. रिजनल प्लॅनाचेर एक दाखयलो, मागीर आनी एक प्लॅन जालो, मागीर आनी एक प्लॅन जालो. जशें संजय बाबान सांगले तो एका आदाराचो आमकां पयली एक्वायर केल्ली म्हणून जमीन, कारवार नेटान सांगता पयली केल्ली ती, आतां इल्लीगल, लोकांनी मागीर घरां बांदल्या जाल्यार परत कित्याक एक्वायर करची पडटा? हे पेपरार नोटीसी कित्याक काडले? काडपाक जायनासले. एकदा एक्वायर केल्ली, सरकारा कडेन पयशे चड जाला परत काडपाक, म्हणजे सगळी निव्वळ फटिंगपण आहा. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत स्वयंपूर्ण 2.0 स्वयंपूर्ण गोंयचे गजाली करता. गोंयचे गोंयकाराचे घर, गोंयकाराचो जागो, गोंयकाराची दुकानां, गोंयकारांची देवळां काडून गोंय स्वयंपूर्ण जातले, स्वयंपूर्ण करतलो. कोणाक लागून? हे जे भायल्यान लोक येयल्यात तेंका लागून तुम्ही आयज हे सगळें करतात. अडानी अंबानीचे हांगा पयशे लागले म्हणून तुम्ही आयज हे करतात, आमकां मारून उडयतात, आमकां काबार करतात. IIT वेळार सेम जाल्ले, सेम. जेन्ना विश्वान सांगले भुरगे आसात 2 जाण हांगा IITचे, जेंच्यानी चालू केल्ले मुवमेंट, तेन्नाय तशेंच आसलें. तेन्नाय हेच अशीच भाशा आसली तेंची. IIT आमी करतलेच, लोकांची उदरगतीक लागून येता. लोकांक खबर नासले कोणाचो जागो वयता, कितलो जागो वयता, खंयचो रोड वायडनिंग जातलो, कितें जातलें, कोणाकूच खबर नासली. सेम परिस्थिती आयज परत जाली आनी सगळे कडेन सेम. सांगल्यारूय IIT तेच जाल्ले, आता हांगा भोवमान तेच आसा म्हणल्यार सरकार करपाक कितें सोदता. तुमकां एक सांगपाक सोदता एक काणी. जेन्ना मोपाचो विशय येयलो, मोपा खूब जाण आमी गेल्ले, संदीप कांबळी आसलो, जेन्ना वचोन एक गाराणे घातलेले, तेव्हा ते 12 म्हणून एक फ्लॅट आसा, 12 देव आहा थंय, ते देवा कडेन गाराणे घातलेले. ते 1 वर्सा भितर जो मनीस तेच्या फाटल्यान आसलो तो 1 वर्सा भितर तो मनीस हे गोंय सोडून तेका वयर वयचो पडलो. देवान दाखयले, लक्षात दवरा. पूण हो देवूय आमची परीक्षा घेता. उत्सव आमी साजरो करता, उत्सव साजरो करता तेन्ना 4 नाल्यार 5 घरां वयता, तेच उत्सव साजरो करिना, आख्खो गांव करता. करता काय ना? आख्खो गांव जेन्ना करता तेन्ना हो देवाक आमी राखपाची गरज ना. जेणे आमकां घडयला, जेणे आमकां रचयला, तेका राखपी आमी कोण ना, आमची लायकी ना हे देवाक राखपाची. तोय आमची परीक्षा घेता. बरें न्हेसोन आमी उत्सव साजरो करपाक येता, पूण जेन्ना ह्या देवळाचे प्रसंग येता तेन्ना जर आमी घरांत लिपता जाल्यार ह्या देवळान येवपाची आमची लायकी ना. तो उत्सव साजरो करपाची आमची लायकी ना. हांव सांगता, लायकी ना. म्हणजे बरें बरें म्हणजे कितें आसता, बरें जाता तेन्ना पेडे खावपाक वयता आमी, पार्टेक बसता, पूण तेका त्रासाक पडटा पळय तेन्ना आमी येना. असली गजाल मनशा कडेन तुमी करता, देवा कडेन तरी करूं नाका. मनशा कडेन आमी सगळे जाण करता, हेच करता. पार्टी आसल्या वयता, पूण तो कोणाक पडला, आमी कोण नासता, फ्रेंड नासता, फॅमिली नासता, सोयरी नासता, कोण नासता.
हेच सेम आम्ही देवाकडे जर करीत हो, देव आमकां माफ करपाचो ना आणि देवाक राखपाची आमची लायकी ना. कुठं देव पळयतलो की आमकां राखपाक जाय काय ना ते. जर आम्ही देवाक तसो सोडून दिलो जाल्यार हो देव आमकां सोडपाचो ना. लक्षात दवरा, सोडपाचो ना. आयज मोपाक लोक उठोवंक ना, भायर सरोंक ना, तांकां हेल्प करूंक ना, वांगडा येवंक ना. ते 12 जण प्लेटो, ते 12 जण देवाक आयज कैद केला, कैद. ते मोपाच्या एअरपोर्टाचेर फेन्सिंग घालून कैद केला. भितर वयतलो देवा कडेन कितें करतले जाल्यार ह्या एअरपोर्ट वाल्याचे परमिशन घेवचें पडटा. आयज कितें जालें त्या लोकांचें? कितें जालें? मेळ्ळे नोकऱ्यो, मेळ्ळे पयशे, कितें जालें? ही चूक आमी करपाक जायना. जी त्या लोकांनी चूक केली जी तांकां आतां कळटा, ही चूक आमी करपाक जायना. ह्या गांवांक लागून आमचो सिंपल डिमांड आहा. आमचो पयलो डिमांड आसा की आमकां हे अलायनमेंट कितें आहा, हो रोड कसो वयतलो, खंयच्यान जो स्टार्ट जातलो थंयच्यान हांगा बॉर्डरी वयल्यान तो खोर्ले मेरेन तो बाणास्तारीचो पूल तो यूज करतले काय तुमी नवो बांदतले, खंयच्यान अलायनमेंट आसतले आमकां कळपाक जाय. खोर्ले कितल्या लोकांची घरां वयतली आमकां कळपाक जाय. हो जर मुवमेंट आमकां फुडें व्हरपाक जाय, सक्सेसफूल करपाक जाय जाल्यार आमकां खोर्लेच्या लोकांक वांगडा घेवन एकमोट करची पडटली आनी तेन्नाच हो मुवमेंट सक्सेसफूल जातलो. हांव मागता हांगाचे लिडर आसा, हांगाचे कोण फुडाकार घेतला गांवांतले लोक, तेंच्यांनी हांगा वचोन खोर्ले वचोन तेंच्यांनी मिटिंगे घेवचे. हांगा खोर्लेचे लोक आसात, हांगा टिचरूय आसली. हांव मागता तेंच्या कडेन की तेंच्यांनी हो मुवमेंट त्या वटेन चालू करचो आनी एकठांय जावन आमी फायट करपाक जाय. आयज जर आमी हे फायट करिना आमचो गांव काबार जातलो. आमकां गोंयकारांक हेजे व्हडले रोड नाका. जाय आमकां रोड, हेजे व्हडले रोड आमकां जाय. हेजी व्हडली इंडस्ट्री दिली तुमकां, कितें दिलें आमकां? पोल्युशन, हे मायग्रंटांचो त्रास कितें दिलें? पोटां भरली आमची, भुरगो आमचो शिकता बेकार, बायलां आमची घरांत बेकार, करता कितें? आयज सेम तुमी रोडाचे हितून करतले. डेव्हलपमेंट 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 पुरो जालें गोंयांत. डेव्हलपमेंट पुरो जालें. शेतां पुरोवन डोंगर कापून डेव्हलपमेंट नाका, बुडटले आमी, काबार जातले. हो जुलयान पावस पडलो, ऑलमोस्ट जुलय जालो, फुडल्या फावटी पडतोच ना, ऑगस्टान येतलो. कितें करतले? मरतले. तेन्ना कितें डेव्हलपमेंट खातले, रस्ते खातले, रस्त्यार न्हिदतले? न्हिदपाच्या रस्त्यार या फक्त रस्ते वाडयता, रस्ते वाडयता, रस्ते कोणाक वाडयता? आमी क्वेश्चनूच करिना, कोणाक वाडयता? आमची घरां नश्ट करून, आमची घरां, आमची जमनी, आमची शेतां काबार करून हे रस्ते तुमी बांदता ते कोणाक बांदता? हो प्रश्नच आमी विचारना. आमी म्हणटा हांगाल्यान व्हर, शेतांतल्यान व्हर, डोंगरा वयल्यान व्हर. अरे पूण कोणाक? मूळ प्रश्न तो आहा. फाल्यां तो रोड तुमकां पावचो ना, तो रोड तुमकां पावचो ना. आनी घाटी येतले गोंयांत, ते घरां बांदतले, तेंकां मागीर येतले, तेंकां मागीर परतो व्हडलो रोड जाय. तेन्ना आनी कोणाची घरां मोडटले? म्हणजे तुमी आख्या गोंयकारांची घरां मोडीत रावतले? बंद करा, बंद. गोंयची कॅपॅसिटी काबार जाल्या, कॅरिंग कॅपॅसिटी काबार जाल्या. गोंयांक उदक ना, गोंयांक लायट ना, गोंयांक जागो ना उरोंक. बंद करा हे मायग्रेशन येता ते. गोंयांत येत आसा ट्रेनी भरून, बसी भरून, फ्लायटां भरून येतात. हे बंद जावपाक जाय. आमकां दिसता आयज काय जावपाचें ना. पळय ही ती परिस्थिती याद धरा. जेन्ना आमी बोवाळ मारता, जेन्ना आमी मिटिंगेन सांगता तुमकां हे घाटी येतात, हे मायग्रेशन जाता, हे आमकां काबार करतले, हो धडो, हो लेसन, हो लेसन लक्षात दवरा. ही सुरवातूच ही सुरवातूच हो रस्त्या पुरती हो गांव काबार जावना आनी खूब कितें कितें येवपाचें. खूब तुमकां ही तुमी इमेजीन सुद्दां करूं शकना. हो मास्टर प्लॅन गोंय काबार करपाचो जाल्लो आनी हो कोणूच तुमच्या कडेन दवरिना. आयज हिंदुत्वाचे गजाली करता हो सरकार, हिंदुत्ववादी. आनी खूब जाणांक दिसता हो मोदी हिंदूक राखतलो म्हणून नेटाक व्हॉट्सॅपाचेर शेअर करता. हर हर मोदी, नमो नमो नमो. हांगा पळय देव आहा. आनी एक नोटिफिकेशन कोणाचें? गोंयच्या सरकाराचे काय वयल्या सरकाराचे? सांगा आता तुमी कोणे काडलाय? हायवे कोणाची? खंयच्या सरकाराक येता? सकयल्या काय वयल्या? खंयच्या इंजिनाक येता? हा, दिल्ली कोण बसला? मोदी बसला न्हू. आता त्या मोदीक तुमी हांगा चडशे जाणां म्हाका दिसता मॅक्झिमम जागो येता सगळे हिंदू, हय न्हू? कशे जागे घेवपाक शकता एका हिंदूंचे घर मोदी कशे मोडपाक शकता? सांगा म्हाका, कशे मोडपाक शकता? हिंदुत्व राखपी मोदी, हिंदुत्व देव मोदी, तो हिंदूंची घरां कशी मोडपाक शकता? देवळां कशी मोडपाक शकता? देवळाचो जागो कसो खावपाक शकता? जावं शकना. शकता जावपाक? सांगा, तुम्हीच सांगा. मोदी मोदी करता खूप जाणांक दिसता. हांगा ना आमी वयर तो मोदी हा म्हणून मारता, कमळ फुलयता. हांगा कसले कमळ फुलयता?
हे नोटिफिकेशन कोणी काढला? हिंदूंक राखपी मोदी. जाल्यार मेळावली जागो वचपी आणि मेळावलीचे 90 दीस रस्त्यार बसपी एक बायल हिंदूच असली. मोपाचे जागे गेला रस्त्यार बडयला ती बायला हिंदूच असली. आणि हांगाय जे जागे वयता तेतूंतले मॅक्झिमम हिंदूच आहा. जाल्यार मोदी असली नोटिफिकेशनां कित्याक काडटा? पेपराचेर हाडून तुमकां आतां थंयच्या फाल्यांच्या डॉक्युमेंट घेवन लायनीक लावतलो. हो मोदी हे कित्याक करता? विचार करा. आम्ही निवडून हाडटा श्रीपाद भाऊ. कितली वर्सां जाली. भाऊ आमचो बरो, भाऊ आमचो बरो. अरे बरो म्हाजो बापूय सुद्धा बरो, पूण तेका धाडपाचो? हा सांगा, धाडपाचो? बरो म्हटल्यार कितें? थंय कित्याक धाडला? आमकां लागून आवाज काडपाक, आमकां लागून उलोवपाक, आमकां साल्वार करपाक तेका थंय धाडला, पगार घेवपाक न्हू. माझ्या जातीचो, माझी जात, म्हाजो जात भाव. अरे तो खंय पावलो? तेजे भुरगे खंय पावले? तुम्ही खंय आहा? तुम्ही कमळच फुलयता ते चिखलान. हा, आणि कमळाचेर ते बसला आणि तुम्ही फुलयता चिखलान रावन. कमळ फुलयत रावा, फुलयत रावा. आता घराय कमळाचीच बांदून दितले तुमकां. रिहॅबिलिटेट करतले तेन्ना कमळूच जायतले वय. कमळ करपाचें विचार करपाक जाय. आम्ही हे हिंदुत्व जे तकलेन घातला पळय, हेका कांय ना. हे हिंदूंक लागून कोण हांगा येवंक ना. हे आमकां मारपाक येयला, काबार करपाक येयला. हेंका हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम कोणूच लागना. आता इलेक्शन जशे येतले तशे आतां पळय चालू जाल्ले आहा. हिंदू क्रिस्तांवांचे केन्ना पेटोवंक ना ते आतां पेटोवपाचे चालू जाल्ले आहा. फुडें पेटतले, फुडें पेटयतले. बीजेपी दुसरे काय ना. तेन्ना आमी हिंदू जाता सामके तलवार घेवन सामके आवय देवा सामके वांगडाच सरता भायर. पूण जेन्ना हिंदूंची घरां वयता तेन्ना हिंदू खंय आसता? तेन्ना हिंदू कित्याक जागो जायना? एका हिंदू बायलेक जेन्ना एक घाटी बाजारात त्रास करता तेन्ना हिंदू खंय आसता? जेन्ना हिंदूंची जमीन वयता, घरां वयता तेन्ना हिंदू खंय आसता? प्रश्न म्हाजो, खंय आसता? तेन्ना आमी भायर सरपाक जाय. शिवाजी महाराजान कितें शिकयल्लें आमकां? गुलामगिरी शिकयल्ली, लाचारी शिकयल्ली, भिवन रावपाक शिकयल्लें. कितें शिकयल्लें? स्वराज स्थापन केल्लें. 16व्या वर्सात गुलामांक हेजे व्हडले मुघल आसले, मुघलांच्या अगेन्स्ट फायट केली 16व्या वर्सात. कितें शिकता आमी तेच्या कडल्यान? बेश्टे फेटे मारले, स्टिकर मारले म्हणून आमी शिवसैनीक जावपाक शकना. आमी लोकांक पावपाक जाय. जे लोक आयज आमकां उलो मारता तांकां लागून मावळे कशे पावपाक जाय, तेन्नाच खरें. कुठे आमी पावना. आमी सुशागत आहा. म्हाजे लायक तुमकां सगळ्यांक सांगता, गोमाचे कोणाचे जागो वयता, कितें वयता म्हाका खबर ना आनी कितल्याशा लोकांकूय खबर ना तेंचे कितें वयता ते. तुमी एकठांय जावपाक जाय. तुम्ही जर एकठांय जाले जाल्यार तो लढो फुडें व्हरपाक जातलो आमकां. कित्याक आतां 25 तारीख मेरेन लास्ट दिल्या तुमकां. हो मुवमेंट आतां बंद जावपाक जायना. हो मुवमेंट आनी स्ट्रॉंग जावपाक जाय. एकट्या 2 मनशांचेर सोडून हो मुवमेंट चलचो ना. तुमकां प्रत्येक जाणां तुमच्या गांवाचेर जर ह्या देवाचें पडला, ह्या उत्सवाक तुमकां फुडल्या वर्सा येवपाक जाय जाल्यार तुमी ह्या मुवमेंटात सहभागी जावपाक जाय. रस्त्याच्या पलतडी रावन मुवमेंट जावचें ना. पलतडी रावन जावपाचें ना. एका ग्राउंडाचेर, एका प्ले ग्राउंडाचेर एका मुठीन येवचे पडटले, एक हात लावचे पडटले. अरे ह्या गोविंद गावडेक कित्याक भियाता? कोण तो? आमच्याकडे डिबेट करपाक कापासतात ना. तर तुमच्या गांव भावाकडे डिबेट करपाक जर एका लागून भावरलो, जेणे तेका आमदार केलो, ते आपल्या साध्या कार्यकर्त्याकडे डिबेट करपाची मिनिस्टराची लायकी ना. एका कित्याक भियातात? कित्याक भियातात? कोण हो? कितें आहा त्याकडे? कितें करतलो? कितें? तुम्ही विचार करा, तुम्ही डिसाइड करा. तुम्ही गावातले लोक डिसाइड करा. हो देव व्हडलो काय तो गोविंद गावडे व्हडलो, तो तुम्ही डिसाइड करा. कोणाक भिवन? या देवाक भिवन भायर सरपाचे काय या गोविंद गावडेक भिवन घरान लिपपाचे? तुमचं तुम्ही डिसाइड करपाक. आम्ही डिसाइड करचे ना, तुम्ही डिसाइड करपाक. एव्हरी टाइम तुमकां वाचोवपाक दुसरो मनीस येवचो ना. तुमचो लढो तुमकां वचचो पडटलो. आमचो साथ तुमकां आसतलो. विश्वेशान सांगले आमी आरजी आसात. आमचे आरजीचे कितलेशेच क्रांतिकारी ह्या गांवांत आसात. हांगा आमची चळवळ सुरू जाल्ली, हांगा आमची मिटींग जाल्ली आनी ह्या गांवांक लागून आमचे खूब एक अफेक्शन आहा, एक आपुलकी आहा. सो तुमकांय सांगता, तुमी एकठांय रावा. हे हो मुवमेंट जिखपाक जाय. आमी काब्राराक डिमांड करता, जर आमच्याकडे जातले 4 दीस उरले असेंब्लीचे, जर जातले जाल्यार विरेशाच्या थ्रू आणि बाकीचे जे आमदार आसा तांकांय रिक्वेस्ट करून जर जाता जाल्यार हो विषय परत एकदा असेंब्लीन हाडपाचो आमी प्रयत्न करतले. आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हटल्यार पंचायतीचो रोल. पंचायतीचो रोल कितें? आयज आमची काकी हांगा येयल्ली डेप्युटी सरपंच. पंचायतीचो रोल कितें आसता?
गावात कितेंय डेव्हलपमेंट जाता, कितेंय गावात जावपाचें आसा, डेव्हलपमेंट जावं डिस्ट्रक्शन जावं कितें, ते पंचायतीन डिस्कस जावपाक जाय, लोकां मेरेन पावपाक जाय. तुमकां एकूच विचारता, जेन्ना इलेक्शन आसता तेन्ना पण सरपंच तुमच्या दारार येवन वोट मागता काय ना? येता काय ना? रातचे दिसाचे आई दिसली घातले घालून, आई माया पडटा, नाक तेगयता आणि कितें तेगयता, पूण सामके आसता काय ना? हातीन पाकिटाय तेगयता थोड्यांच्या, हात दिताना पाकिट दिता काय ना? असा उरल्या कोणाची पाकिटां अजून दवरला कोणी फ्रेमीन घालून, दिली न्हू बिल सोमतेच बोलले कितें पेंडिंग आहा ते 1,500 2,000 कितें आहा ते. ह्या आमदार ह्या सरपंचाचे काम कितें आसता, पंचायतीचे काम कितें आसता, आपल्या गावात कितें येता ते लोकां फुड्यान मांडपाक, तेका लागून ग्रामसभा आसता. तुमच्याकडे एकूच मागता, तुमची आतां ग्रामसभा आताच जाल्यार एक रिक्वेस्ट करा पंचायतीक की आमकां एक स्पेशल ग्रामसभा जाय, फक्त ह्यो विषय डिस्कस करपाक. ती ग्रामसभा घडोवन हाडपाक जाय. ते ग्रामसभेक सगळे लोकांनी हाजीर रावपाक जाय. सगळे लोकांनी सरपंचाक आणि या पंचायतीक सांगपाक जाय की आमची खंयची घरां वयता, कितल्या लोकांचे डॉक्युमेंट आसा, कितल्या लोकांची घरां इल्लीगल आसा, कितल्या लोकांची घरां पोर्तुगीज काळापासून आसा, कितल्या लोकांचे आनी कितें भाटां वयता, कितें वयता आमकां दाखय. हो रोड कसो वयता, खंय वयता, कितले मेरेन वयता ते दाखय. आमकां कितले पैसे मेळटले, कितल्या जाणांक डॉक्युमेंटेशन सारखे आसल्या पैसे मेळटले, कितल्या जाणांक मेळचे ना हे आमकां दाखय. आनी ह्या फुडें गावात कोलप येतलो, थंयसर ट्रक येतलो आणि कितें येतले, हे खंयच्यान येतले सगळें दाखय म्हणून तुमी पंचायतीक लेटर करपाचें. जो सरपंच जर आयजो देवाक भियाना, हेका लायनीर हाडपाचें काम आमी करपाक जाय. ही दादागिरी जाल्या, हिरकुमशाही जाल्या. कोण तरी त्याचे कान भरता, कोण तरी कितें सांगता, तो स्टेटमेंट चेंज करता आणि लोकांनी मिसगाईड केले म्हणून सांगता. म्हणजे लोक फोटिंग म्हणटा तो डायरेक्ट. विचार करा, हे सरपंचान तुमकां फोटिंग म्हटला, लोक मिसगाईड करता म्हणजे फोटिंग झाले न्हू, झाले काय ना? म्हणजे सरपंच आपूण खरो, नाजाल्यार तो आमदारान कितें सांगला तो खरो, ते सामके ट्रुथफुल आणि आम्ही सगळे फोटिंग. तुमच्या पंचायतीन हे सगळें डिस्कस जावपाक जाय. आणि तुमच्याकडे मागता जेन्ना ग्रामसभा आसता तेन्ना घरां न्हिदो नाका, सोयऱ्यांगेर वचो नाका. वर्साक 4च जाता, पूण ते तुम्ही अटेंड करिना. ते अटेंड करपाक तुमच्याकडे भीक मागची पडटा. या म्हणून आयज ही परिस्थिती येयल्या कित्याक तुम्ही ग्रामसभेनी घरांत न्हिदलेली. तुम्ही नुस्त्याक भरल्यान घरा पार्टे करताले आयतारचे, म्हणून आयज ही परिस्थिती येयल्या. आणि कित्याक न्हू, जर तुम्ही अलर्ट असली, जर तुम्ही ग्रामसभा अटेंड केले, ग्रामसभेचेर नजर दवरलेले, पंच सरपंचाक जर सारख्या जाग्यार दवरलेले जाल्यार ही परिस्थिती येवची नासली. फुडें वपरो हे करू नाका. ह्या फुडें आतां धरू नाका की रोड एकूच म्हणून, फुडें खूब आनी कितें कितें डिस्ट्रक्शन गांवांत जावपाचें आहा. सो तें जर तुमकां आडोवपाक जाय, गांवांत तुमचो हक्क उरपाक जाय जाल्यार ग्रामसभेन वचपाक शिका. ग्रामसभेन वचा, ग्रामसभेन उलया. कितेंय मदत लागतली आमी आसात. आमच्या भुरग्यांक आमी ऑलरेडी ट्रेन केल्ले आहा. तेंच्याकडे वचा, तुमकां दिसता भंय दिसता ते उलयतले, पूण तुमी फुड्यान वांगडा तरी रावा, तेंच्या पांया पडटा. आमकां लागून न्हू, तुमकां लागून, तुमच्या गांवांक लागून. सो वयता वता लेट जाला. तुमकां इतलेंच सांगता की हो गांव वाडोवपाक आमी तुमच्या वांगडा आसा. आमकां हे सरकारान आमी लेटर करतले, आमच्या विरेश आमचो जबाबदार आसा, त्याच्या थ्रू आमी लेटर करतले PWD मिनिस्टराक की आमकां अलायनमेंट दाखय, आमकां प्रेझेंटेशन दाखय, आमकां दाखय कितल्या लोकांक पयशे मेळटले, कितल्या लोकांची घरां वयतली, कितल्या लोकांचे डॉक्युमेंट ना, देवूळ वयतले, देवूळ वयचे ना, देवळाक ट्रॅक वयतलो, देवळाक ट्रॅक वयचो ना, देवळान आमकां सण सेलिब्रेट करपाक मेळटलो ना, दुकानां वयतली, कितें वयतली, सगळें आमच्या फुड्यान दवर. मागीरूच आमी फुडलें कितें तें डिसिजन घेतलें. देव बरें करूं. थँक्यू.